हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? आणि आम्ही बी बरी आहे. फर्स्ट थिंग सगळ्या तुमकां हॅपी फिस्ट आणि हॅपी इंडिपेंडन्स डे. सो बेबी आनी इस्कलाक ऑफ फ्लॅग हॉस्टिंगाक गेले बाबांनी आणि आतां म्हाका करपा जाय ब्रेकफास्ट केल्या उपरांत मागीर तुमकां हांव मेळटा. सो मुगे आतां ब्रेकफास्ट जालो, तेजे उपरांत हांव चिकन हाडपाक गेलोलो आनी आतां नायसा फ्लॅग हॉस्टिंग करून घरा येयलें चोय. कितें खायलो गो हातीक? इंडिया चोय हिंग ते ब्रेकफास्ट करताले. आयज हिंग कप केक हाडलो हा चोय आनी ती एक बिस्कीट चाव ते गेली आनी हो फ्लॅग उडो हाडला. हे सगळें शॉपारसान हाडला, हे तिनूय आयटम. हिंगो कितें सांगला टिचर? केश कोन जालो फ्लॅग हॉस्टिंग? जायत भुरगीं हें हाडलोली, केसो एक्टिविटी केलोली? एक्टिविटी केलो? चा पितना ते हिंग हें टी व्ही चोयताले, कार्टून. पयलीं काबार घोसोगली हा. सो चिकन हेचो मॅरिनेशन केलां. एक न्ही जिंजर गार्लीक पेस्ट लायला आनी हळदी पावडर लायला आनी हिंगा टोमॅटो चिली आनी ऑनियन कट केला. आतां हे सगळें फोडणी मारपा जाय. सो आयज चिकन न्ही सिंपल कोत्ताय. आतां सगळें फोडणी बी मारून हेचो शिजपाक आयलो आहा आनी हिंगा आमी पेस्ट केलो दाखयता. सो हो न्ही कश्मिरी मिरसांगा पेस्ट केला. आतां हो तितून घालपा जाय चिकनान आनी चिकन हेचो जाता हिंगा मातसो आनी शिजपा जाय. सो ज्या दिसा राय फेस्त आहलो न्ही तेन्ना आमी चिकन बिरयानी केलोली. आय मीन लास्ट संडे. आयज रेड चिकन आनी रायस कोत्ताय आनी आतां काम सगळें ऑलमोस्ट जाली. रोप बीन जालो आनी हिंग आतां किचनान न्ही हिंग रांदपाक बरें जाता चोय, कांय प्रॉब्लम ना. सुसेगाद गॅसार जाय ते केलें, हाडापा बी सगळें आहा चोय फीट. सो आतां मातशें तो चिकन शिजतलें, सगळें खायलो आहा तितून. सो हें चोय चिकन रेडी जालें तें आनी हिंगा चोय शीत शिजोता. शीत आतां होतकोतो येयला, तांदूळ घायले चोय आनी हें चोय आमी चिकन केलोलें, रेड चिकन. आमगे आतां जेवण बी सगळें जालें आनी चिकन बरें टेस्टी जालोलें आनी सगळें भायल्यानूय केलोलें. आनी बाब न्ही रविंद्र भवनान गेला, कित्याक तांकां न्ही इंडिपेंडन्स डेचो प्रोग्राम आहा. आनी काल चोय हांवें हाडलोले मोके चोय आनी हे चोय हे काल वास्कुसार हाडलोले. एप्पल आनी मँगो हाडलेलो आनी बेबीक हाडलो ते काबार. सो फाल्यां न्ही बॉयल करून नायसा दिवपा जाय, तें बरें खाताय न्ही. आनी आयज हो ट्रॉपिकना ज्यूस हाडलोलो दोनपारां. सो आतां न्ही म्हाका एक तुमचे कडेन खबर शेअर करपा आहलोली. हांवें म्हगे यूट्यूब चॅनलार 6 दिसां पयलीं एक पोस्ट घायलोलो जॉबा लागून आनी थिंगा जायत कमेंट्स येयलो. हाय तुमकां जाय जाल्यार तुमी वचोन वाचून चोवपाक थिंगा. तेसो आहा तो हांव डिलीट करपा ना. आनी आतां ही खबर 6 वर्सां पयलींची. हांव एक कडेन जॉबा वयतालो, ती जावन आहा हॉटेल मॅनेजमेंट कंपनी हिंग गोंयां मारगांव. सो थिंग कामां वयताना बेसीक सॅलरी म्हाका आहलोलो 12,000. 12,000तल्यान 3,000 PF कटींग जातालें. हांवें 1.5 वर्स थिंग काम केलें कंटिन्यू सारकें. आनी हॉलिडे मारले जाल्यार पयशे कट जाताले आनी अशें करून PF बी सगळो कटींग जावन आमकां आतां 8,000 9,000 बी येतालो. इन केस एक चुकोन हॉलिडे मारले जाल्यार कटींग पयशे जाताले ना म्हणना. आनी आतां तें म्हाका 6 वर्सां जालीं आजुनूय त्या PF पयशे मेळ्ळो ना. अशें करून म्हाका न्ही 2 कडेन जाला, ते हॉटेल मॅनेजमेंट कंपनीन आनी एक कडेन. सो मेळ्ळ्या पूण मागोता चोय. हे ल्हान कडेन कामां आसताय न्ही, लोडिंगाची, पॅकिंगाची, कितें हेल्पराची आनी कितें, हितून PF कटींग जाता आनी सॅलरी लेस जाता. कितें खातोले कितें जेयतले? ही गोंयाक कितू पयलीं सद्या म्हारगाय आहा. हांव जी अशें करून खबर कोन्ना की व्हडले कोण ऑफिसां आहाय तांकां तरी बरो सॅलरी आसतलो. ओके, हांव हे ल्हान जॉबां खबर करता, पॅकिंगाचे, लोडिंगाचे आनी खूंय जालें काम जी ल्हान बेश्टीन जे PF कटींग जाता. सगळे कडेन PF कटींग कोत्ताय, थोडे कडेन कोण नासतले, थोडे कोत्ता आसतले. सो म्हाका आजून मेळ्ळो ना. ताका लागून चोय आतां क्विट्सान हांव येयलां. ताका लागून हांव खूंय जॉबाक गेलो ना, कित्याक हे सॅलरी हे न्ही 8,000 मेळटा पावनाय. हांव मुगे कितें कोत्ता, युट्यूबार कोत्ता जावं मुगे मायक हेल्प कोत्ता, मुगे म्हणटू जाता सगळें. कितें हॉनेस्टी आनी कितें रियलिटी आहा ती हांव तुमचे मुखार दवरता. नाक जाल्यार फालतू म्हाका सांगपाक तें टायम ना चोय. अशें करून कितें इम्पोर्टंट आहा तें हांव डिस्कस करता तुमचे कडेन. आनी आतां हांव क्विट्सान येयल्या 9 म्हयने जाले. हांवें एक कडेन न्ही जॉब एप्लाय केलो, तो बी जाल्यार युरोपा वचपा, नॉर्वे वचपा. सगळें भरलें हांवें, पयशे भरलोले, पासपोर्ट ऑलरेडी तांकां दिलोली आनी मुगे मेडिकल एक्सरे सगळें जालोलें. हांवें सायन बायन मेळ्ळेलो, लेटर येयलो म्हाका. पूण थिंग युक्रेन आनी रशिया वॉर जाता, तुमकां खबर आसता चोय युरोपाक. ताका लागून ते जॉब जालो ना आनी ते कंपनीन म्हाका होप अशें करून दिलो ना केदो पसून जायत तो, पूण जातो म्हूण सांगलोलो.
पूण आतां तें जायना म्हणून हांवें तें जॉबाक कॅन्सील केलें आनी तांकां सगळें म्हगे रिटर्न हाडलें जें कितें बोल्लो तें म्हगे डॉक्युमेंट सर्टिफिकेट सगळें रिटर्न हाडलें पासपोर्ट आनी आहा आनी ताका लागून तो हांवें पोस्ट केलो की हांव वचपा सोदीत म्हणून हूंय भायर वचपा आसलो ते प्लेसीर कुयटा. आतां तें अशें करून हितून कितें आहा तरी गोंयांत अशें करून थोडे म्हणटाय गोंयांत काम नाय भायर वचपा सोदता हिंगा आमगे फॅमिली कोण पोसतलो म्हाका सांगाय. भायर गेले हितून कितें वायट आहा लोक नाय आतां गल्फान नाय लोक कितू गेलो आनी आजुनूय वयताय थंय लोक UK वयताय पूण कित्याक कोण टायमपास करपा वयताय अशें करून ते हें करपा वयताय अशें करून बरी मजा मारप ना सगळें आपल्यागे फॅमिली गेले पोट भरपा वयताय थंय. तेशें करून सेम थींग आतां म्हगेली ड्रीम आहा ही मुगे तर नॉर्वे ड्रीम गेली ती आतां जॉब जावपा ना आनी तो गेलो जॉब ओके हांवें सगळें कॅन्सील केलां आनी आतां पोत्तून वचपा सोदिता जालें जाल्यार हांव तुमगे पोत्तून वयतलो ताका लागून हो पोस्ट घायलोच. आनी हेच भाशेन चो हिंगा जाता हे बारके सॅलरी मेळटाय न्ही थिंग PF काटींग जाता ओके. हांव म्हणना सगल्याकू पयशे PF मेळनाय म्हणनाय कोणा मेळ्ळे तांकां मेळ्ळे कोणा मेळ्ळो ना तांकां मेळ्ळो नाय पूण जायते कडेन पयशे PF मेळटाय ओके जेदो तूं काम सोडटा तेन्ना मेळटाय. सो हें तुमकां कडेन शेअर करपा आसलोलें आनी कितें करया हिंगा तुमकां खबर आहा चोय गॅस सिलिंडर कितू म्हारग आनी कितें म्हारग जाला सगळें म्हारग जालां. ज्या टायमार कितें इलेक्शन आसताय कितें आसताय त्या टायमार येताय आमी तांकां वोट मागताय मागीर आमकां जॉब कांय ना. गव्हर्मेंटा पासून आतां जॉब एप्लाय करता जाल्यार कितले पयशे मागताय लायटी डिपार्टमेंटार पासून जॉब मेळटा हूंय कोण जॉब दिताय जायत जाण म्हाका पयलीं म्हणटाले हिंगा काम ना हें ना आनीक एकट्यान म्हाका कमेंट केलो आहा गोंयांत काम नाय काम आहल्यार बरी काम आहा ती भायल्या लोकांक दिलो आहाय आनी आमी गोंयकारांनी भायर वचपान पोट भरपाचें हेंच जालो आहा. म्हाकाय बी आतां हिंगा मन ना खरें मुगे मन हें जालो आहा कित्याक हें सगळें चोय कोण कोणाक जॉब दिना आनी कांय दिनाय मुगे कितें आहा तें हांव यूट्यूबार कोत्ता आनी मायंड हेल्प करून कोत्ता आनी कितें जाल्यार कोण कितें करून तें पोट भरपा पडटा प्लेटीन जेवण घालपा पडटा ओके. सो ही अपडेट आसलोली हेका लागून हांवें तो पोस्ट घायलो तुमकां तरी कितें अशें करून आहा जाल्यार म्हाका कमेंट कराय ओके. हेजेर मुगे कांय कसले डावट नाय आनी कांय ना जोण एकलें खबर आपूण भायर कित्याक गेला कोणागे पोट भरता किंवां जोण एकलें मुगे म्हाका खबर तेशें करून हांवें सगळें तुमकां शेअर केलां. भायले गांव हांव वायट न्ही म्हणना भायले गांव आमी पोट भरपा वयताय चोय आनी थिंग मजा मारपा वचनाय कसली जाय थिंग वचपाचें UK जाल्यार UK वचपाचें हूंय नाल्यार हूंय वचपाचें आनी आपल्यागे पोट भरपाचें हिंगा आमगे कोण ना हिंगा आमगे कांय जावपा ना जालें जाल्यार जालें म्हणपाचें नाजाल्यार ना आनी आपल्यागे वाट धरपाची मुगे जालें जाल्यार हांवूय वयता फ्रेंड्स ओके. आनी बाकी तुमकां खबर आहा सगळें चोय कितू सगळी म्हारगाय जाल्या कितें जालां सगळें हें जालो आहा. जो सॅलरी येता जो हातीन येता तो पयलीं आमी बील फारीक कोत्ताय केसोली सगळीं जीं बिलां आसताय तीं आनी बील फारीक केल्या उपरांत थोडे जे पयशे उरताय ते आमी कोत्ताय त्या पयशान आमगे लायफ जायना चोय म्हणटा म्हाका भायले पयशे चड कित्याक जोडपा जाय काय म्हूण हिंग पोटा कितें नाल्यार कितें करपाकू पडटा चोय पूण आमी आमगे फॅमिलीके पोट भरपा वयताय ओके. पूण ते भाशेन आहा गायज तें ओके. हें जॉबा लागून मातसो एक थोडें सांगया म्हणटा तुमकां आनी आयज कांय नासलेलें कित्याक आयचे व्हिडियोन हें हांवें टॉपीक काबार केला फाल्यांचे व्हिडियोन कितें आहा तें फाल्यां मागीर चोया आं. सो टील देन टेक केअर फ्रेंड्स बाय मोग आसूं मेळया नेक्स्ट व्लॉगार सी यू फ्रेंड्स.